भारतीय बॉडी बिल्डिंग फेडरेशनान मनोहर पर्रीकार इंडोर स्टेडियम मडगांवां आपली पंगड निवड प्रक्रिया सुरू केली। निमाणी पंगड निवड प्रक्रिया आज 4 जून दिसा पुराय जाली। भारतांतल्यान सुमार 300 बॉडी बिल्डरांनी निवड चाचणी प्रक्रियेत वांटो घेतलो। तातूंतले 6 उमेदवार गोंयकार आसात। पळयात। Calling out your name and club numbers. Please raise your hand and acknowledge the crowd. Club number 4. Judges, please note. Selection only for South Asia. Only for South Asia. Only 2 have opted for South Asian Championship. Okay, gentlemen, starting with the 7th compulsory poses, your pose number 1, your front double bicep. Relax. Moving to pose number 2, your front black spread. Flex. Relax. Please turn towards any one of your sides. And relax. Relax, gentlemen. Relax. Please step. Relax, relax, gentlemen. Moving to pose number 3, your side test, any side test. Together. Flex. And relax, relax, gentlemen. Relax, relax, gentlemen. Please turn around now for pose number 4, your back double bicep. All together. Up. निवडिल्लो भारतीय पंगड 5 ते 9 जुलै या काळात नेपाळात 13व्या दक्षिण आशियाई फिजिक बॉडी बिल्डिंग सर्ती खातीर खेळटलो आणि उपरांत 6 ते 12 नोव्हेंबर मेरेन नियोजित आशिल्ल्या योपी खेळा सर्ती खातीर खेळटलो। या सर्तीत वेचून काडिल्ले खेळगडे 4थ्या संवसारांतल्या बॉडी बिल्डिंग खेळात वांटो घेतले। हांगासर वेचून काडिल्ल्या वट उमेदवारांतल्यान 30 दक्षिण आशियाई सर्ती खातीर वांटो घेतले। 70 आशियाई खेळां खातीर आणि 50 को प्लेयर्स म्हण अलायड टोर्नामेंटा खातीर वेचून काडटले। आयज जाल्ल्या ह्या कार्यावळीत भारतांतल्यान सगळ्या भाग घेवप्यांनी वांटो घेतलो। गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकार, श्वेता गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।